पोटवेंचणुकेत भाजपाक आदार करतना गोवा फॉरवर्डाचो एकलोय दिसना। हे विशीं विचारल्यार तांकां गरज पडत जाल्यार आमी आदार दितले म्हूण टीसीपी मंत्री विजय उलयलो। बाबूश मोन्सेराताक लागून भविष्यांत आमदारांचो आंकडो वाडटलो। हो आंकडो 22 लेगीत पावूंक शकता अशेंय तो उलयलो। बीजेपीचे आमकां कित्याक पडलें? आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टी आमी ताका बीजेपीन घेवंक ना, आमी ताका आमचे पार्टी। तुम्ही म्हणटा की सरकार आतां आनी घडत जाल्यार कशें जातलें? कित्याक नंबर ना न्ही। एक बाबुशाच्या फाटल्या दारान सगळी काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी आनी तो लुंगीवालोय वतालो, तो हायकमांड आहा पळय, ताच्या फाटल्या दारांतल्यान भितर सरताले। कित्याक सरताले ते तुमी तांकां विचारा। हांव ताच्या फाटल्या दारांतल्यान भितर सरना, ते फाटल्या दारांतल्यान ताच्या सदां भितर भायर वचत आसताले। काँग्रेस पार्टी फूल तांणी घाणाक दवरलेली ताचे थंय। ताणें तांकां एलायन्स ताणें ताजे बरोबर केलें, ताणें तांकां 2 आमदार दिले हो ना। So that is his value. He's got those constituencies. He's repeatedly winning the election there. सो गोवा फॉरवर्ड पार्टी फाटी फुडें आनी 2 आमदार बाबुशा कडल्यान मेळटले अशें म्हणून? दोनूच न्ही, देर आर ऑलवेज मल्टिपल इन पॉलिटिक्स. 2 is not 2, 2 can be 22. So when you're not campaigning for the BJP in Panjim? See, I will campaign for the BJP if the BJP requires me to campaign for it. I think what I have done is much more than campaigning. इतिहासात ओपिनियन पोला वेळार भाऊसाहेब बांदोडकाराक निमाण्या वेळार विलिनीकरणात इंट्रेस्ट नासलो म्हूण ताणेंय हो विशय मातसो लूज सोडिल्लो अशेंय टीसीपी मंत्री भाऊसाहेब बांदोडकाराच्या पुण्यतिथी कार्यावळीत उलयलो। एक चूक जर जाली, लास्टाक अशें हिस्ट्री वाचल्यार अशें मेळटा की ओपिनियन पोलाच्या लास्ट भाऊसाहेब बांदोडकाराकूय तितलो व्हडलो इंट्रेस्ट ना विलिनीकरण जावचें म्हणून, ताणें तें मातशें लूज सोडिल्लें। हें अशें देर आर हिस्टॉरिकल एनेक्डोट्स अवेलेबल। म्हणून चूक जाली जाल्यार गोंयांत चूक लोक माफी करपाक तयार आसता। एक बरो मनीस ज्याच्या हातान जर कॅपॅसिटी आहा गोंयाक बरी दिशा दाखोवपाक, जाल्यार ताका गोंयकार सेकंड चान्स दिवपाक तयार आसता। हें तेन्ना गोंयकारांनी दाखयलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विजय सुभाष कुटवळकार।